पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या श्री धारेश्वर देवस्थान अमयवाडा वेर्णोडा पेडणे हांगासर। सुंदर अशें निसर्गाच्या सैमान मधुमत आशिल्ले हे सुंदर अशें ल्हानशें देवस्थान आनी हेजो इतिहास आसा सुमार 500 वर्सांचो। हाची म्हायती आमी मागीर जाणून घेवयाच, पण जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना इतलें मन प्रसन्न जालें। खरेंच इतली शांतता आनी अशें भक्तिमय अशें वातावरण हांगासर आसा। म्हाका दिसता जर तुमी हांगा पावूंक ना जाल्यार मुद्दम एकदा तरी हांगासर भेट दिवची तुमी। आनी हांगासर वर्धापन दीस तेंचो आज आनी त्या निमतान आमकां हांगासर आमंत्रीत केला। महानैवेद्य आशिल्लो आनी आमी मुद्दम त्या महानैवेद्याचो आस्वादूय घेतलो। वेगवेगळे असे पदार्थ जे पारंपारीक आमी म्हणू शकता तेजो आस्वाद आमी घेतलो आनी खरेंच एक पारंपारीक अशे पद्दतीन हांगासर सुंदर तरेन हे देवस्थानचे सगळेच हांगासर पुजा म्हणा सगळें हांगा बरें व्यवस्थीत चल्लेलें आसा। तातूंत एक मुद्दम नमूद करण्यासारखी गजाल आसा म्हणल्यार हांगासर जी बायलां नैवेद्य करतात तांकां मदत करतात हांगासर आशिल्ले सगळे दादले तेंचे घरकार म्हणा हे गांवांतले दादले। तशेंच हांगासर आमी जेन्ना आयलीं तेन्ना आमी पळयलें की हांगासर इवन साफ सफाई म्हणा हांगासर सगळे नितळसाण करपाचें कामूय हांगासर सगळे दादलेच करता। खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमी अशें वाठारान वता ज्या वाठारान बायलां आनी दादले एकत्र येवन खंयचे कार्यक्रम खंयचे देवातले कार्य हांगासर सुंदर तरेन हांगासर आयोजीत करता। तर आजच्या भागान आमी पळोवया की हांगासरल्या बायलां बरोबर आमचो आज खेळ कितलो बरो रंगता तो पळोवया आजचो भाग। सगळ्यांक नमस्कार। आज आमच्या धारेश्वर देवाचो वर्धापन दिन आणि या दिसाचा औचित्य साधून आमच्याकडे प्रुडंट मिडियाची टीम बाय सारिका शिरोडकर आणि बाकीचे टीम हांगा येयल्ली आसात। त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय। आमच्या पेडणे तालुक्यातल्या आमच्या ल्हानशा ह्या अमय गावान सगळ्यांचं स्वागत। सगळ्यात पहिली मी मागतोय आमच्या बरोबर आसात बाय सारिका शिरोडकर प्रुडंट मिडियाचे तर्फे आणि आमच्या वेर्णोडा पंचायतीच्या सरपंच सौ अक्षदा आनंद सावंत, तुमचंय बीन स्वागत। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। सुंदर असो हो निसर्गाच्या सैमान नटिल्लो हो गांव, हांगासरले गोड असे लोक आनी तितलीच गोड तांची भाशा, इतले सुंदर अशें हांगा स्वागत केल्लें आसा। खरेंच मन भरून येता जेन्ना आमी अशे वेगवेगळ्या वाठारान येता आनी अशें इतले बऱ्या तरेन आमचे प्रत्येक वाठारान स्वागत जाता। आजचो कार्यक्रम सच्चे भाशेनूच खूब उमेदी आसतलो, तशेंच तुमची उमेद हो कार्यक्रमाची आनीक उमेद वाडयतलो। तर पळोवया की आज ह्या कार्यक्रमान कितें वेगळेपण आमी करतली। सुरवातेक म्हाका दिसता सगळ्या बायलांक असो खंयचो धार्मीक कार्यक्रम आसा किंवा खंयचे बरें कार्य आसा तेन्ना नांवां घेवपाक आवडटा, येतात की ना नांवां सगळीं। सो आतां पळोवया हांगासर सगळ्यांक सुंदर हांगासर उखाणे जे घेतली सगळ्यांक बेस्ट तांकां एक स्पेशल प्रायज आमी हांगा दितली। तर पळोवया की बऱ्यांतली बरी हांगासर आमकां उखाणी कोणाची आयकोंक मेळटा ती। ओके, सुरवात कोणा पासून करुया? साडी नेसते फॅशनची, पदर लावते साधा, प्रमोद माझे कृष्ण आणि मी त्यांची राधा। अरे वा। चांदीच्या वाटी साखरेचे खडे, लक्ष्मणरावांचे नाव घेते देवापुढे। पैठणीवर शोभून दिसते ठुशी, पैठणीवर शोभून दिसते ठुशी, दर्शनरावांचे नाव घेते वर्धापन दिवसाच्या दिवशी। अंगणातील तुळस पवित्र्याचे स्थान, गजानन सावंतांचे नाव घेते राखून सर्वांचा मान। धाडेश्वराच्या देवळात सापांनी घातला वेडा, बाळाचे नाव घेऊन आता मला सोडा। जेजुरीचा खंडोबा
तुळजापूरची भवानी सर्वेश्रावांचे नाव घेते, मी त्यांची अर्धांगिनी. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून आणि भरतरावाचे नाव घेते, सगळ्यांचा तुमचा मान राखून. हिरवी हिरवी झाडे तळ्याच्या काठी, प्रशांतरावांचं नाव घेते खास तुमच्यासाठी. दासवंतीचे फूल देवाला वाहिले, दासवंतीचे फूल देवाला वाहिले, आनंदरावाच्या नावाने अमय गाव पाहिलं. सोन्याच्या अंगठीवर नागाची खुणा, सोन्याच्या अंगठीवर नागाची खुणा, रुपेशरावांचं नाव घेते गावड्यांची सून. मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या सासर आणि माहेर, मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या सासर आणि माहेर, मयूररावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहे. ओके, सांगा बेस्ट उखाणे कोणाचे आवडले तुमका ते विनर सांगा. हा लास्टाचे बेस्ट उखाण्याचो प्राइज वता अलिशा गावडे हेंका. रिक्वेस्ट करता अनिता गावडे हांच्यानी हो तांकां प्राइज दिवचो. खुबशे खेळ खुबशे तुमचे परफॉर्मन्सीस आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. पण ताचे पयलीं आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. आनी ह्या फावटी फुगोट्यो मातशे आमी वेगळे तरेन फोडटली. सदांच प्रश्न म्हणले की ना बायलांक खूब टेन्शन येता, सो आज तांकां आमी टेन्शन दिवची न्ही. सकाळ पासून महानैवेद्याक ती सारकी बिजी आशिल्ली, सो तांच्या खातीर एक गेम आसा स्पेशल. आनी जी स्पर्धक हांगा येतली तांकां ह्या रावंडाचो प्रायज मेळटलो. सो पळोवया की ह्या रावंडाक आमकां स्पर्धक कोण मेळटा. ओके, सो आमचो पयलो रावंड जो आसा फुगोट्यांचो रावंड, हाजी स्पर्धक आमकां हांगासर मेळ्ळा. आनी तांच्या बरोबर आमी सोपीशी एक गेम खेळटली. तांकां सगळ्यांक दिला आमी बिस्कीट आनी तांच्यांनी करपाक जाय इतलें की बिस्कीट तांच्यांनी आपल्या कपलार दवरपाक जाय, तोंडाचें एक्सप्रेशन करपाक जाय आनी ती बिस्कीट तोंडा मेरेन हाडपाक जाय, ती खावपाक जाय आनी ती हात लायनासतना खावपाक जाय. आं ओके, आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. सो पळोवया की हो प्रायज कोणाक वता तो. रेडी स्टार्ट. सो आमकां ह्या रावंडची विनर हांगा मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. विनंती गजानन सावंत जाता आमच्या ह्या पयल्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन. फुगोटाच्या रावंडा उपरांत वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता कभी हा कभी ना. आनी ह्या रावंडच्या विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितल्यान आसा ही हो रायस वापरता, पंचामृताचे प्रोडक्ट्स कितल्यान आसा वापरतात, आसा कोंट्री वापरतात. ओके, सो आज हो रायस कोणाक मेळटा पळोवया. आनी ताच्या पयलीं हो रावंड घेवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa.
If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9660 800 99 8431 8431 88. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आफोया आमच्या स्पर्धकांक जी खेळटली हो रावंड, कभी हा कभी ना हे रावंडचे स्पर्धक हांगा रेडी आसा. सो हांगासर पळोवया आज पंचामृता बासमती रायस कोणाच्या घरा वता. असं नाव आसा तेजस्वी गावडे. ओके तेजस्वी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सारकें थकला कितें गो? नाही. प्रिया, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रिया, कितें च्या पिले मगो? पियाले केन्ना पिले गो? सकाळी. सकाळ पासून कामूच करता न्ही? काम करता, जेवले मागीर. जेवले? ओके अंबिका, तुजो टायम सुरू जाता आतां. अंबिका, वचून न्हेसून आयले कितें परत तूं? दिशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. दिशा, नैवेद्य करपाक तूं आशिल्लें जेवण करपाक? बरें आसलें. असलेलें कितें केलें? पहिले मी आमाडे सोल्ले, त्याच्या उपरांत तुवें सोल्ले? मी सोलपाक ओके स्नेहा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा, तूं सर्वीस करता? सर्वीस करता. खंय गो? गव्हर्मेंट सर्वीस करता. आनी कशें वता? बायक घेवन. बस आसा तुमकां हांगासर? बस आसा. आनी तूं हांगाच रावता ह्या वाड्याचेरूच? वास्को रावता. वास्को साकून येयला? वास्को रावता. पूण आतां वास्को साकून आयला? वास्कोच्यान येयले. हय, कशें आयला गो? कारीन. बायक घेवन येवना? आयज बायक कार हाडली. गो घेवन आयला? गोवान हाडले. बरोबर आयला? सगळी फॅमिली आयल्या? सगळी फॅमिली आयल्या. आनी तुमचो गांव गो? वार्षिक येता? एवरी इयर येता? वार्षिक येता. आवडटा अशा कार्यक्रमांत भाग घेवपाक? बरें दिसता. ओके गौरी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. गौरी, खूब टेन्शन आयलें न्ही? ना. राजेश्री, तुजो टायम सुरू जाता आतां. राजेश्री, सारकें पार्लरांतल्यान आयला कितें गो? पार्लरान गेल्ले? गेल्ले तूं? हांगा लागीं आसा? ना. ओके सुप्रिया, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुप्रिया, तूं हांगासरले? हांगा रावता. आनी गोवालेकर हांगा? हय. अवनी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. अवनी, एवरी इयर आसता हांगा? आसता. लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं? 3 वर्सां. 3 हालींच जाला मगो लग्न? ना, 3 वर्सां जालीं. ओके सोनम, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सोनम, बरें न्हेसला मगो? आवडटा न्हेसपाक? आवडटा. आनी कितले कॉम्प्लिमेंट्स मेळ्ळे? खूब मेळ्ळे. मेळ्ळे? सगळीं वळखीची? सगळी वळखीची. एवरी इयर मेळटा आसतली न्ही? एवरीवेअर मेळटा. आनी तूं खंय रावता? हांगासरूच रावता. हांगासरूच. लव मॅरेज? लव मॅरेज. ओके. आनी कितलीं वर्सां जालीं लग्नाक? 7 वर्सां. गो आयला मगो? गो येयला. आनी उखाणे बरें घेतले तुवें? गो येयला. उखाणे बरें घेतले तुवें? थँक्यू. आनी कोण आयला बरोबर? माय येयल्या. माय खंय गो? माय आसा हांगा? आसा हांगा. ती खेळपाक येवंक ना? येयल्या. आनी तुका आवडटा खेळपाक? आवडटा. कामाक वता? कामाक वता. खंय गो?
पोलीस डिपार्टमेंट. अरे वा केला प्रोग्राम पळयलो एकदाच पहिला. तरी प्रॅक्टिस मध्ये केला दिसता. थँक्यू. वेल प्लेड. आणि आमकां हांगासर विनर मेळ्ळा आमचे पंचामृताचे. कभी हा कभी ना हे राऊंडचे विनर येता सोनम मातोंडकर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी तांकां हो रायस दिता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा. तांकां केन्ना वापरला पंचामृता बासमती रायस? वापरता. सो कसो कितें फीडबॅक आसा? बरें आहा रायस ते. चडशे बरें टेस्ट बरो आसता. कितें करता चडशे? पुलाव करता. पुलाव करता. आनी हेजे कितें करतले? हेचे आतां बासमती. आनी सोनमाचो गो भायर आसा? ओके थँक्यू. थँक्यू. ओके सो आजच्या राऊंडाची या डान्स राऊंडची साडी कोणाक मेळटा पळोवया. आणि बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमकां हांगासर कोण दाखयता? सेकंड प्राइज जाता हर्षाली हांकां. रिक्वेस्ट करता अनिता गावडे हांच्यानी हो प्राइज दिवचो तांकां. ताळयो ताळयो. आणि विनर चंद्रकला मातोंडकर. सुनील आत्ता एक प्राइज घेतला. सून आणि माय दोगांय टॅलेंटेड. फर्स्ट प्राइज डान्साचो वता माय. मोठ्यान ताळयो जावनी. तिका मेळटा कला मंदिर सिल्क साडीज बेळगांव हांचे कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडले राऊंड आनीकूय आसा पण ताचे पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. एक स्पेशल राऊंड आमच्या हांगा आशिल्ल्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर. आनी जी बेस्ट डान्सर्स आसतली 5 जाणां तांकां मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट कुपन. सो पळया की आज कोण बरो परफॉर्मन्स हांगा दाखयता. ओके ह्या माणकुल्या भुरग्यांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान डिस्कावंट कुपन्स.
ओके मटन तयार झाले तुमच्या खातीर. आयच्या भागातल्या फुडल्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसा आमचो पंचामृता स्पेशल रावंड. पार्टिसिपंट तयार आसा. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक मेळटले एक रिंग आनी समोर आसा बाटल्यो आसा पयला ही त्या बाटलेंक सारकें उडोवपाक जाय रिंग आनी त्या बाटलेंक खंयच्या पडटा पळय तेच्या फुडलो जो दवरला आमी पॅकेटां पळय कितें कितें पंचामृताची ती तुमकां मेळटली. सारकें नेम सारको दवर आनी सारकें घाला घे. ओके सो पंचामृता स्पेशल राऊंडची विनर रिया गावडेक मेळटा पंचामृता हल्दी पावडर. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडले राऊंड आनीकूय आसा पण तेच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड खेळचे पयलीं हांगासर खुबशे हांगा टॅलंट्स आसा जे खूब बरे सुंदर गायतात. खंय पदां बरी म्हणटा. ही आई तर बेस्ट म्हणटा. हय आई तूं भजन म्हणिना म्हणटा. ओके सो पळोवया की आज हांगासर आमकां कितले सिंगींग टॅलंट्स मेळटा आनी जी बेस्ट सॉंग म्हणटली तिका प्रायज मेळटलो स्पेशल. आमी कोणा कडल्यान सुरवात करुया. आई कडल्यान. आई दोन लायनी. आई दोन भजनाचे कितेंय म्हण. तुका कितें म्हणपाक येता तें म्हण. पातालोचनी सुख झाले ओ साजणी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा. मटन थाळी आई खातीर. आई आणि टेन्शन घेवचें न्ही आमी. ओके आनी कोण आईन सुरवात केला. आतां कोण येता पळोवया. प्रथमारंभी प्रणाम करतो विघ्नेश्वर गणपते. तुझ्या दर्शने मांगल्याची ध्वजा सदा फडकते. हरिभजनाच्या साठी संसार घातला फाठी दाडेश्वर देवा आलो आम्ही तुझ्याच भेटेसाठी. एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. सोनियाचा दिवस जी अमृते पाहिला नाम आठविता रूपे प्रकट पैजाला. ध्यान करू जाता मन हरपले ध्यान करू जाता
समर्पण निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बळपाठीशी नित्य आहे रे मना. प्रियंका गावडे प्राइज दिता हांगासर अनिता गावडे. ताळे बी मारा मग प्राइज मेळ्ळा ताका. ओके, खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि जी ह्या राऊंडची विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमी समोर परात दवरल्या. पार्टिसिपंटांक दिल्या 5-5 बॉल. तांकां करपाक जाय इतले की बॉल ह्या परादीन घालपाक जाय. सो कोणाचे मॅक्सिमम बॉल थंय पडटा ती जातली हे राऊंडची विनर. हर्षाली गावडे जाता आमच्या चक दे राऊंडची विनर आणि तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कॉंग्रॅच्युलेशन. श्री धाडेश्वर देवस्थान अमयवाडा विनोडा पेडण्या हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा धाडेश्वर देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स तशेंच हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे वांगडी तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अनिता गावडे जाणें आज हो कार्यक्रम सगळो हांगासर अरेंज करून घेतलो ताकाय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जी हांगासर आजच्या कार्यक्रमान उपस्थित रावली तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. फुडल्या भागांत रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा बाय तुलसी यांचा. ते मातशे वयटीक सोडा आनी फुडें या. फक्त मायक धर काय सांगू नाका फक्त धरून राव. तुम्ही आता उठा जाली खाव बॅग हांचे कडल्यान एक साडी. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट सायलन्स बघा आवाज बघा आठवचो पडटा. ते खावाचे दर आयच्या भागातल्या फुडल्या राऊंडाक जो आसा आमचो ॲडवर्टायज येता तरी पळय तुमची ब्रेक. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा